कामां करपाचो तुमचो कितें उत्साह आसता? म्हाका खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत हो एक डायनेमीक चीफ मिनिस्टर आसा, यंग आसा आनी आमी बरोबर काम केल्लें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताचो विश्वासांतलो मनीस म्हणून हांव एक आमदार म्हणून पळयतां. तेन्ना म्हजी जी प्रपोजल आसतली ती स्वताच्या स्वार्था खातीर नासतली हें तांकां खबर आसा. म्हणूनच डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर काम करता आसतना उमेद येतली. आमचे संघटन संघटन मंत्री आसतले किंवा आमचो प्रदेश अध्यक्ष आसतलो हांचेर बरें मोठें सहकार्य आमकां लाभता. आनी एकूण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें लोकां पर्यंत लोकाभिमुख आसा हें सांगपाची ही जी आसा ती आमकां संदी प्राप्त जातली. आनी ह्या खातीर ह्या 5 वर्सां भितर लोकांचे जे एस्पिरेशन्स आसा, लोकांची ज्यो अपेक्षा आसा त्यो पूर्णत्वाक करपा खातीर तळागाळा वचपाचें, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें हे आमकां डायरेक्शन्स मुख्यमंत्र्याचे आसा. आमकां फुडलो विचार करपाक जाय. लोकसभेची निवडणूक आसा. ह्या निवडणुकी भितर परत एक फावटी देशाचे पंतप्रधान परत एक फावटी नरेंद्र मोदीक भरभक्कम असो पाठिंबा गोंयच्यान मेळपाक जाय, दोनूय सीट वचपाक जाय. त्यासाठी आमचे 5 वर्सांचें कार्य आसतलें. खाती वाटप जातली तातूंत तुमचो कितें डिमांड आसतलो? कसलें खातें दिवचें बिलकुल ना. आतां पर्यंत हांवें मंत्रीपदा खातीर पसून डिमांड घालो ना. ज्या वेळार म्हाका सांगलें की उपसभापती म्हणून जावपाचें आसा मुखाट्यान हांवें घेतलें. आमी कार्य करतात तें सेवा कार्य म्हणून करतात आनी सेवा करता करताच ती साधना जाता, साधनेची तपश्चर्या जाता. तपश्चर्येच्या नंतर आमकां कितें तरी फळ मेळटा. हांव पळयतात की आमी 1996तल्यान भारतीय जनता पार्टीचे जे काम म्हज्या वाट्याक आयिल्लें आसा ते परत प्रतिप्रश्न करनासतना जे कार्य आमी कार्यान्वीत करीत आयिल्ले आसा. तुमच्या मतदारसंघान मतदानाच्या टायमार बंडखोरी जाली. तुमच्या विरोधानूच भाजपाचो एक कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट म्हणून घातलो, भाजपाच्याच एका कॅन्डिडेटाक. सो तरी तुमी निवडून आयल्या म्हणून ही तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या पार्टीन अशें तुमी म्हणू तशें शकता? कांय ना. म्हजे भितर कुवत आसा, प्रामाणीकपण आसा, कार्यक्षमता आसा म्हणून हें जाल्लें आसा. निवडणूक म्हणले नंतर लोकशाही मार्गार कोणी उबे रावले जर जायत, बंडखोरी जायत आसली आनी ताचेर मात करप होच खरो विजय आसा. ना जर जायत जाल्यार कोणी दवरलो कोणी येता आशिल्लो. तुजे भितर कार्यक्षमता आसा, तुजे भितर हुशारी आसा, लोकां कडेन पावपाचो लोकांचो विश्वास आसा, जनसंपर्क आसा जाल्यार तूं निवडून येता. आनी तातूंत भितर एक विशेष उमेद आसता. अशा प्रकारे निवडून आयले नंतर पूण मंत्रिमंडळ त्या कोणाक तरी उडोवन निवडून आयला म्हणून मंत्रीपद मेळना. तुजे भितर त्या मंत्रिपदाक न्याय दिवपाची क्षमता आसा तेन्ना तें मंत्रीपद मेळटा. थँक्यू. धन्यवाद.